आमी 100% कॉन्फिडन्स आसा की ह्यो पांचूय निवडणुका ज्यो आसा आमी जिखता. जर तुमी काँग्रेसचो उमेदवार जर पळयलो तांकां उत्तर गोंयांतल्यान एकूय लायक उमेदवार काँग्रेसीक मेळोंक ना की भाऊच्या विरोधात उबो करपा खातीर. दक्षिण गोंयांतल्यान जेका इम्पोर्ट करून उत्तर गोंयांत हाडला. फाटल्या खंय तरी फातोड्यानूय इलेक्शन हरलेलो, पणजेनूय इलेक्शन हरलेलो, हांगाय हाडटलो. परत थोड्याच दिसांनी पणजेची निवडणुका येता, परत एकदां तेणी पणजेन उबो रावचो. परत भारतीय जनता पार्टी पणजेन ताका हारयतली. उबो रावोंक जाय, तेणी रावचो. फ्रांसीस सार्दीन जेचें वय 74 वर्सां. म्हाका खबर ना जेका काँग्रेसीनूच स्वता त्याच्या पयलींच्या इलेक्शनाक रिजेक्ट केल्लो. गेले 10 वर्सां तो खासदार आसलेलो आनी 10 वर्सां खासदार आसतना सुद्दां काँग्रेसीन ताका टिकेट फाटले फावटी निवडणुकेक दिवंक नासली. म्हणल्या उपरांत काँग्रेसीन स्वता ठरयल्लो की हो निश्क्रीय आसा, हाका परत टिकेट दिवन कांय उपयोग ना आनी ताका परत कित्याक हाडलो हें म्हाका खबर ना. बुधवारा 10 तारखेक सांजे 4 श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर मोदीची सभा. ते सभेच्या दुसऱ्या दिसा सावन 20 तारखेमेरेन प्रत्येक मतदारसंघांनी सभा आणि कॉर्नर बसका. 13 दिसांचे जॅम पॅक प्रचाराचे शेड्यूल. 10 तारखेर बुधवार दीस सांजचे 4 वरांचेर प्रधानमंत्र्याची जाहीर सभा ही श्यामाप्रसाद मुखर्जी हॉलान बांबोळे हांगा दवरलेली आसा. सादारण हॉलाची कॅपेसिटी आमी भितर 15,000 पर्यंत खुर्च्यो घालून आनी भायर सादारण एक पॅन्डल बी घालप चालू आसा. भायर 10,000 खुर्च्यो आनी व्हडले स्क्रीन्स थंय घालतले आनी ती जाहीर सभा आमी दोनूय मतदारसंघाची ही थंय जातली. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गावस.